नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयची खबरो। जनता दल युनायटेडचे वरिष्ठ नेते आणि बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांकां पार्टीचे नवे अध्यक्ष म्हणून घोषित केल्यात। जनता दल युनायटेडच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बसकेन हो निर्णय घेतला। ह्या बसकेन सध्याचे अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह हांणी आपलो राजीनामो दिलो। तशेंच हे बसकेन राजकीय मुद्द्यांचेरूय चर्चा जाली। अयोध्येचे राम मंदिर निर्मणीचे काम निमण्या टप्प्यार पावला। ताच्या प्राणप्रतिष्ठेची तयारी नेटान चल्ल्या। येता त्या 22 जानेवारीक ताची स्थापना जातली। फाल्यां जावपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अयोध्या दौऱ्या आदी उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आयज अयोध्येचो दौरो केलो। केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि आसाम युनायटेड लिबरेशन फ्रंट म्हळ्यार उल्फा आयज दिल्लींत त्रिपक्षीय शांतताय कबलातीचेर सयो करतले। उत्तर उदेंत वाठारांत शांतताय तिगोवन दवरपाचेर ह्या कबलातीचेर सयो जातल्यो। घर मंत्री अमित शाह हांचे हजेरेन ह्या निवाडो निवेदनाचेर सयो जातल्यो। ह्या वेळार आसामचे मुखेलमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हाजीर आसतले। तशेंच उल्फाचे अरविंद राजखोवा आणि समर्थक गटाचे वांगडी हजर आसतले। या कबलाती वरवीं ह्या वाठारांतल्या मूळ निवासी संस्कृतीक सुरक्षा तशेंच भू अधिकार भेटयतले। मुखेल सचिवांची राष्ट्रीय परिशद नवी दिल्लींत चालू आसा। ह्या परिशदेचो आयज निमणो दीस आशिल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या परिशदेक अध्यक्ष म्हणून वांटेकार जाल्यात। अशे तरेची ही तिसरी परिशद आसा। पयली परिशद जून 2022 धर्मशाला हांगा जाल्ली। दुसरी ह्या वर्सा जानेवारींत दिल्लींत आयोजीत केल्ली। केंद्र आणि राज्य सरकारां मदले सहभागात्मक प्रशासन आणि भागीदारीक उर्बा दिवपा खातीर मुखेल सचिवांची ही राष्ट्रीय परिशद आयोजीत जाता। ह्या परिशदेन केंद्र सरकार प्रतिनिधी, मुखेल सचिव तशेंच सगळीं राज्यां आणि केंद्र शासित प्रदेशांचे हेर वरिष्ठ अधिकारी मेळून 200 परस चड लोकांचो हातूंत सहभाग जाला। ह्या परिशदेचो मुखेल विशय ईज ऑफ लिव्हिंग तशेंच राज्यांच्या भागीदारीन समान विकास अजेंडा लागू करप हो मुखेल विशय आसा। केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी एमएसएमई खातीर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हँडबुकाचे विमोचन केलें। हो हँडबुक 4 भाशांनी म्हळ्यार हिंदी, इंग्लीश, गुजराती आणि कन्नड भाशेंत उपलब्ध आसा। ह्या हँडबुका वरवीं ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्माचेर निर्याती विशीं उद्देजकांक तशेंच हस्तकला कारागिरांक मार्गदर्शन मेळपाक मजत जातली अशें केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी ह्या वेळार सांगलें। To get set and start exporting, which will be a one-stop shop, giving the what, where, when and how to promote exports through e-commerce. This was part of our foreign trade policy 2023 ambitious target to increase merchandise exports to $1 trillion by 2030. And in some sense, this is also reflective of the whole of the government approach that Prime Minister Modi has brought to India. खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत दरान 250 ते 300 रुपया प्रति क्विंटल इतली वाड करपाचो निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेन घेतला। हाका लागून 2024च्या हंगामान खोबऱ्याचो किमान आधारभूत दर 11,160 ते 12,000 रुपया प्रति क्विंटल जाला। आर्थिक व्यवहारा संबंधीच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीन हो निर्णय घेतला। हे विशीं सावयवेरेचे नाल्ल वेपारी उदय म्हांबरे हांणी आपली प्रतिक्रिया उक्तायली। शेतकाराच्या बऱ्याची शेतकाराक आधार करपी आणि देखून ह्या स्किमीचो सगळ्यांनी ह्या स्किमीक येवकार दिवकूच जाय। शेतकारांनी तर दिवकूच जाय, पण ओवरऑल आमी सगळे जनतेन हाका येवकार दिवंक जाय। कित्याक तर मुळात शेतकार रोयता म्हणून तर सगळी जनता जेवता। आता आनी एक गजाल समजुपाची म्हणल्यार जाका नाल्लाची सबसिडी मेळटा
ताकाच परत खोबऱ्याची सबसिडी मेळची ना म्हज्या कोतान. कारण एकदां नाल्ल विकलो काय ताजे परत खोबरें करतलो कोण केलो जाल्यार एक व्यापारी करतलो. व्यापाऱ्याचो ह्या स्किमी कडेन कसलोच संबंध ना. ह्यो दोनूय ज्यो स्किमी आसा त्यो एग्रीकल्चरा खातीर हे सगळ्यांनी समजून घेवपाची गरज आसा. इतले मजगती गोवा बागायतदार सहकारी खरेदी विक्री संस्थेच्या वतीन ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार हांणी केंद्र सरकाराच्या निर्णयाक येवकार दिला. पार्टी की सरकार ने जो कल निर्णय लिया है कि कोपरा जो उत्पादन होता है उसको MSP बढ़ाने का जो उन्होंने निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत गोवा बागायतदार सहकारी खरीदी बिक्री संस्था के माध्यम तरफ से स्वागत करता हूं, क्योंकि गोवा में भी कोपरा बहुत पैमाने पर होता है, लेकिन उसका जो दर है वो दर उसको अच्छा, वो जो फार्मर है उसको अच्छी तरह से नहीं मिलता है, उसका बहुत प्रॉब्लम होता है। और इसीलिए हमारे केंद्र की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया है वो हमारे जो कोपरा उत्पादन करने वाले हमारे जो फार्मर्स हैं, किसान बंधु हैं, उनके लिए बहुत उसका फ़ायदा मिलेगा और वो उनका निर्णय जो है वो उसको बहुत तरफ से सपोर्ट करेगा, आधार करेगा, और इसीलिए मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भारतीय तटरक्षक दळान इटलीच्या क्रूज लायनर कोस्टाचेर अडकून पडिल्ल्या एका भारतीय प्रवाशाक यशस्वीरित्या भायर काडलो। गोयच्या दर्यादेगेपासून अंदाजे 80 नॉटिकल मैल अंतराचेर आशिल्ल्या ह्या जहाजांतल्यान 28 डिसेंबराक सांजे 3 वरां 20 मिनटांचेर गोंय तटरक्षक दळाक एक भारतीय प्रवासी वैजकीय मजत मागिल्ल्याचो संदेश धाडिल्लो। या संदेशा उपरांत भारतीय तटरक्षक दळान आपतकालीन यंत्रणा चालीक लावन ह्या कोस्टा जहाजाक गोयच्या वटेन वळोवपाचे आदेश दिले। ह्या उपरांत फावो ती तत्परता दाखोवन तटरक्षक दळान काळजाचे दुयेंस आशिल्ल्या ह्या प्रवाशाक सुरक्षीत थळार हालोवन उपरांत पणजेच्या मणिपाल हॉस्पिटलांत वैजकीय मजत भेटयली। ह्या प्रवाशा वांगडा ताची घरकान्न आनी एक रुग्णसेविका आशिल्ली। केंद्र सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावोवपा खातीर विकसीत भारत संकल्प यात्रा देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत भेट दिता। गोंयांतूय ह्या यात्रेक बरो प्रतिसाद मेळटा। पळोवया ताचो एक नियाळ। विकसित भारत संकल्प यात्रा काल आगोंदा ग्रामपंचायत वाठारांत पावली। ह्या वेळार गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हांच्या उपस्थितीन ह्या यात्रेक थळाव्या नागरिकांनी व्हडा उमेदीन येवकार दिलो। ह्या यात्रे वरवीं वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांचो लाभ चडांत चड लोकां मेरेन पावचो अशी आस्त सभापती तवडकार हांणी ह्या वेळार उक्तायली। संबंध भारतभर प्रत्येक पंचायती भितर जागृती करपा खातीर एक मोठे अभियान सबंद देशभर जाल्लें आसा। ह्या कन्सेप्टाचेर आमी विचार करपाक जाय। आमी आमच्या देशाच्या पंगडान कितें विचार करता? आमचो देश जगातली महासत्ता जावप हो एक ताचो मिशन टार्गेट। दुसरो तो विचार करता विश्वगुरू जावप, म्हणजे विकासाच्या दृष्टिकोनांतल्यान मानवाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनांतल्यान की जगाक जर डायरेक्शन कोण दितलो जाल्यार भारत देश दितलो असो एक मोठो संकल्प घेवन आनी ते करतले जाय जाल्यार भारत देशांतलो प्रत्येक मनीस जो आसा तो समृद्ध आसतलो। सरत्या वर्साक निरोप दिता आसतना नव्या वर्सा खातीर दर एकलो नवे संकल्प करता। मागीर ते भलायकी विशीं आसूं, आपल्या धंद्या विशीं वा सामाजीक कार्या विशीं आसूं। दूरदर्शनान नव्या वर्सा खातीरचे संकल्प जाणून घेवपाचो यत्न केला। आयकुया तांचे विचार। My New Year resolution for 2024 is to dedicate myself for the nation and also for my well-being and fitness basically. When it comes to nation, I think we have to all progress together because 2024 is a very important year in the making of a $5 trillion economy. So we all have to contribute in terms of making India a $5 trillion economy, and also when we are making it a $5 trillion economy, we have to make it a clean nation, a safe nation for whoever comes here. We also have to see as a part of our tourist, we have to see our country
and see different places so that we can contribute to them and they can contribute to us. My resolution for next year is that I will see that most of the players are very fit and we will achieve the goals in each and every categories of under 19, under 23, Ranji and so on. So I want to work very hard on this and see that Goa has pride in future to come. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97, डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।